नमस्कार. RDX गोवाच्या अपडेट खबराचित्रांत तुमकां सगळ्यांक दीपाली नायकाचो येवकार. भारतीय राखीव बटालियनाच्या जवानांक सुमार 2000 किलोमीटर अंतरार आशिल्ल्या उत्तर प्रदेशांत कदंब बशीन नाश्तो तशेंच शौचालय सारकिल्ल्या वेवस्थेची सोय ना करता धाडिल्ले खातीर पुलीस अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करपाची मागणी काँग्रेस फुडाऱ्यांनी केल्या. गोंयांत 2 दीस 8 आनी 9 मार्चाक ढगाळ वातावरण आसतलें. पावस पडपाची शक्यताय आसा म्हूण हवामान खात्यान कळयला. पोरण्या गोंया पुलीस स्थानकांत ड्युटेर आसतना सहाय्यक उपनिरीक्षक जुलियो डिनिस आनी हवालदार समीर फट्टे मदीं वाद आनी मारामारी. दोगांय आड FIR नोंद करून दोगांकय केले निलंबीत. कोरोना काळांत कदंब महामंडळाच्यो कितल्योशोच बशी महाराष्ट्रांत वचनाशिल्ल्यो. मात आतां कोरोनाचो प्रभाव कमी जाल्ल्यान आनी कांय नेम सदळ केल्ल्यान सगळ्यो बशी सुरू केल्यात. महाराष्ट्रांत कदंब बशीची सेवा सुरू केल्या हाची नोंद घेवची म्हूण कदंब महामंडळाचे वेवस्थापक संजय घाटे हांच्यांनी म्हायती दिल्या. बाराजाण उसगांवच्या सरकारी प्राथमीक शाळेपासून सुमार 300 मीटर अंतरार टावर उभारला. ताका सरकारी प्राथमीक शाळेच्या पालकांचो विरोध आसा. मांद्रेच्या जनतेक बदल घडोवपी फुडारी जाय. ताका लागून लोक म्हाका निवडून दितले. विरोधकांनी 10 मार्चाची वाट पळोवची म्हूण आदलो मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पाळसेकार उलयला. सोनसड्यावेल्या कोयराच्या ढिगाऱ्याक पेटिल्ल्या उज्याचेर सुमार 40 ट्रक माती पसरयली आनी निमणे ह्या उज्याच्या तांडवाचेर नियंत्रण हाडले. होळये निमतान सुरत ते मडगांव रेल्वे सेवा सुरू. रेल्वे क्रमांक 09193 17 मार्चाक सुरताच्यान 19:50 सुट्टली. दुसऱ्या दिसा मडगांवां 12:30 पावतली. जाल्यार गाडी क्रमांक 09194 18 मार्चाक मडगांवच्यान 13:40 सुट्टली आनी दुसऱ्या दिसा सुरताक 8:35 पावतली. तर इतल्यान आयचे अपडेट खबराचित्रां हांगा सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgo.com वेबसायटीचेर तशेंच जिओ TV आनी टाटा स्काय ॲपाचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटल्यो. लेटेस्ट व्हिडिओ खातीर RDX गोवा यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तो मेरेन तुमी पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.